परवरे कामाक्षी ह्या चलयेच्या खून प्रकरणात प्रकाश चुचवाड हाका परवरी पोलिसांनी अटक केला। आदल्या राती कामाक्षी आणि ताच्या मोग्याची झगडी जाल्ली अशी माहिती चलयेच्या सोयऱ्यांकडल्यान मेळ्ळ्या। आदल्याच राती त्या चल्याक पुलिसांनी पुलीस स्टेशनाचेर दवरिल्लो जाल्यार ही घडणूक घडची नाशिल्ली अशें चलयेच्या सोयऱ्यांचें म्हणणें आसा। परवरे कामाक्षी ह्या चलयेच्या खून प्रकरणात प्रकाश चुचवाड हाका परवरी पुलिसांनी अटक केलेली आसा। गोंयांत खुनाचें सत्र सुरूच आसा। शुक्रारा रुंडामोळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत सादीक बेल्लारी ह्या व्यक्तीचो खून जालो। ताच्या घरातूच ताची कूड सापडली। ह्या घडणुकेची म्हायती मायणा कुडतरीच्या पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाले। फुडलो तपास सुरू आसा। शुक्रारा रुंडामोळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत सादीक बेल्लारी ह्या व्यक्तीचो खून जालो। ताच्या घरातूच ताची कूड सापडली। ह्या घडणुकेची म्हायती मायणा कुडतरीच्या पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस घडणूक थळाचेर पावले आनी फुडलो तपास सुरू केलो। राज्यात शिक्षण संस्थांनी विनयभंग तशेंच लैंगीक अत्याचाराचे प्रकार वाडत आसा। गोंय विद्यापीठाच्या प्रोफेसरा आड विनयभंग केल्ल्याची कागाळ बायला पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या। ह्या प्रकरणात पणजे बायला पुलिसांनी शुक्रारा संबंधित प्रोफेसराक चौकशे खातीर समन्स जारी केले। गोंय विद्यापीठात वाणिज्य फाट्यांत पदव्युत्तर शिक्षण घेवपी विद्यार्थिनीक कॅबिनान आपोवन ताचेर लैंगीक अत्याचार केले अशी कागाळ नोंद जाल्या। हे प्रकरण गंभीर आसा। संबंधित प्रोफेसराक निलंबित करचो अशी मागणी NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केला। दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत मये वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी एका चिरे खणीचेर धाड घातली। ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केली। तशेंच ट्रका सयत चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केला। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलेलो आसा। मये वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी एका चिरे खणीचेर ही धाड घातली। दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत मये वाठारांतली ही गजाल बेकायदेशीरपणान चलपी एका चिरे खणीचेर तांच्यांनी धाड घातली। ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केलेली आसा। तशेंच ट्रका सयत चिरे काडपाक लागपी मशिनरी लेगीत जप्त केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात अटक जाल्ले आपाचे फुडारी अमित पालेकर हांचो जामीन मंजूर जालो। जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत 50,000चो बॉन्ड आनी तितल्याच रकमेची हमी घेवन तांकां सोडिल्ले आसा। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात पुरावे नश्ट करपाच्या कथीत आरोपा खाला गुन्यांव फाट्यान तांकां बेरेस्तारा दनपारा अटक केल्ली। तांकां सोडिल्ले आसा। जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान 50,000चो बॉन्ड आनी तितल्याच रकमेची हमी घेवन तांकां सोडिल्ले आसा।
केंद्र सरकारान 18 ते 22 सप्टेंबर मजगती संसदेचे विशेष अधिवेशन आपयला. अधिवेशनात 10 परस चड विधेयकां मांडटले. मजगती 9 आणि 10 सप्टेंबर दिसा राजधानी दिल्लीत G20 शिखर परिशदेच्या कांय दिसा उपरांत हे विशेष अधिवेशन जातले. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ही माहिती ट्वीट करून दिल्या. भारत हो कृषी प्रधान देश. वेगवेगळ्या राज्यांतले लोक वेगवेगळी शेती वेवसाय करतात. गोंयांत कांय लोक शेती वेवसाय करून आपली दिसपट्टी जीण जगतात. अशाच एका शेतकऱ्याक शेती वेवसायांत प्रगतशील शेतकरी म्हणून पुरस्कार फावो जाला. चवथीच्या फाटभुंयेर गणेश प्री मार्ट ह्या विक्री प्रदर्शनाक दिवचले व्हडा उमेदीन सुरवात जालेली आसा. बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंक माची मेळपाच्या हेतान दिवचलच्या इनर व्हील क्लबान हे प्रदर्शन आयोजीत केलां. बाजारांतल्या गणपती पूजन माटवात हे प्रदर्शन भरलां. प्रतिमा धोंड हांच्या हस्तुकी ह्या शिबिराचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, दोतोर सरोज देसाय, समिरा फळारी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार केशव सेवा शाळेच्या भुरग्यांनी येवकार गीत म्हटलें. ह्या प्रदर्शनात कपडे, खाद्य पदार्थ आणि हेर वस्तू विकपाक उपलब्ध आसात. उदक हो जैवीक संपत्तींतलो महत्वाचो घटक जावन आसा. फुडारात उदका खातीर संघर्श करचो पडटलो. हो प्रकल्प उदकाच्या उणावाचेर निश्चित जैत जोडटलो. खुबशा कारणां खातीर बंद पडिल्ली शेती, बागायतीची लागवड परतून ह्या प्रकल्पा वरवीं सुरवात जावची अशी आस्त पर्येचे आमदार देवया राणेन उक्तायली. बेरेस्तारा गोळावली वाठारांत पाणलोट वाठार उदरगत प्रकल्पाचे उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयताली. बेरेस्तारा कालांगूट खबरोवाड्याचेर कालांगूट पुलिसांनी भाडाक रावप्याच्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाची मोहीम राबयिल्ली. गोंया भायल्यान स्थलांतरीत लोकांक घर भाड्यान दितना घर धन्यान नेमांचें पालन केलां काय ना ताची तपासणी केली. ह्या मोहिमेंत सुमार 50 नेमांचें पालन करूंक नाशिल्ले कामगार सांपडले.
फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयांत गुन्यांवकारीचो आंकडो वाडत आसा. पुलीस आनी नागरिकांच्या संपर्कांत उणाव आशिल्ल्या कारणान गुन्यांवांनी वाड जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन पत्र वेव्हार करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची हांव मागणी करतलों अशें विधान आमदार मायकल लोबोन केलां. तांचें म्हणणें आसा की फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयांत गुन्यांवकारीचो आंकडो वाडला आनी पुलीस तशेंच नागरिकांच्या संपर्कांत खूब उणाव आशिल्ल्या कारणान गुन्यांवांनी वाड जाला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन पत्र वेव्हार करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची आपूण मागणी करतलो अशें विधान आमदार मायकल लोबोन केलां. गोंयांत फाटल्या कांय तेंपासावन गुन्यांवाच्या प्रमाणांत वाड जायत आसा. ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गुन्यांवाचो आंकडो तशेंच गोंयांत जावपी गुन्यांवांचेर रोखडीच कारवाय करतले, गुन्यांव करपी मनशांचेर ह्यान फुडें लेगीत खर कारवाय जातली अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. फाटल्या कांय तेंपासावन गोंयांत गुन्यांवकारीचो आंकडो वाडत आसा. ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गुन्यांवाचो आंकडो नियंत्रणांत हाडटले तशेंच गोंयांत जावपी गुन्यांवांचेर रोखडीच कारवाय करतले, गुन्यांव करपी मनशांचेर ह्यान फुडें खर कारवाय करीत रावतले अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. IVF फॅसिलिटीज पुराय गोंयच्या लोकां खातीर फुकट आसा. अशी फॅसिलिटीज खंयच्याच राज्यांत मेळना अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. शुक्रारा बांबोळेच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत IVF फॅसिलिटी नोंदणी करून दिल्या. अशा ह्या फॅसिलिटीजाचो गोंयकारांनी लाव घेवचो अशें आवाहन मंत्री विश्वजीत राणेन केलें. समान शिक्षा शिक्षकांचो आडावन उरिल्लो पगार चवथी पयलीं जातलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. तशेंच शिक्षकांच्या सुटयेचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी शिक्षकांनी केलेली आसा. शुक्रारा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी समान शिक्षा शिक्षक मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले तेन्ना तांच्यांनी हे उतर दिलें की समान शिक्षा शिक्षकांचो आडावन उरिल्लो पगार चवथी पयलीं जातलो. तशेंच शिक्षकांच्या सुटयेचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी शिक्षकांनी केली. शुक्रार दिसा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी समान शिक्षा शिक्षक मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले तेन्ना तांच्यांनी अशें हे तांकां उतर दिलेलें आसा. बेरेस्तारा नवे वाडो हांगासर वास्को पुलिसांनी 21 वर्साच्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान सुमार 1.2 लाखाचो 1.2 किल गांजा जप्त केला. हो तरणाटो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. बेरेस्तारा राती पुलीस पेट्रोलिंगाक राविल्ल्या कडेन ह्या तरणाट्याची हालचाल संशयास्पद दिसून आयिल्ल्यान ताची तपासणी करतकीच हो गांजा सापडलो. फुडलो तपास पुलिसांनी सुरू केला. सापडिल्लो हो तरणाटो जो आसा तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. बेरेस्तारा राती पुलिसांक पेट्रोलिंगाक गेल्ले कडेन ह्या तरणाट्याची हालचाल मातशी संशयास्पद दिसली म्हणून ताका तांच्यांनी आडयलो. तेन्ना ताचे कडले हो गांजा सापडलो, ताका अटक केली.
सोनसड्या वयलो कोयराचो ट्रक कुडचड्या वयल्या कोयर प्रकल्पार धाडल्यार कोयराचो ट्रक गेटीर आडयतले अशी शिटकावणी कुडचडे काकोडाचो नगरसेवक बालकृष्ण होडारकर हाणें दिली. कुडचड्या मतदारसंघातल्या आमदारांक हे सगळे खबर आसून कोयर कुडचड्या येवपाक परवानगी दिता जाल्यार ताणें आपल्या पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशी तिडक बाळकृष्ण होडारकर हाणें उक्तायल्या. नगरपालिकेच्या इमारतीच्या नूतनीकरणाचे काम निमण्या टप्प्यार पावला. उरिल्ल्या हेर बारीक सारीक कामां खातीर चड निधीची गरज आसा. देखून जी सुडाच्या निधींतल्यान उरिल्ले नूतनीकरणाचे काम जातले अशी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान म्हायती दिली. शुक्रारा पालिकेच्या जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतिल्लो आसा. उडीर बांदोडेच्या सिवरेज प्रकल्पाचे काम सुरू करपाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाची भेट घेवन ह्या विशयाचेर उलोवप करतले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. तशेंच पुराय वाठार ह्या प्रकल्पाचो विरोध करता पूण रस्त्यार येवपाक भितात अशें तांचें म्हणणें आसा. फुडल्या आयतारा ह्या विशयाचेर खाशेली बसका घेवपाचो निर्णय जाल्लो आसा. तेलंगणाच्या राजकीय शिष्टमंडळान गोंयच्या राजकीय वेवस्थेचो तशेंच प्रशासकीय कामकाजाचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केल्या उपरांत तेलंगणाचे राजकीय शिष्टमंडळ प्रभावी जाल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. तेलंगणाचे राजकीय शिष्टमंडळ गोंयां येयल्ल्या फाटभुंयेर गोंयच्या राजकीय वेवस्थेचो तशेंच प्रशासकीय कामकाजाचो तांणी नियाळ घेतलो. तांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केल्या उपरांत तेलंगणाचे राजकीय शिष्टमंडळ प्रभावी जाल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. रेंव दोंगर प्रकरणा संदर्भात सरपंचान 3 सरकारी खात्यात कागाळपत्र दिवचे हे खातीर वार्का पंचायतीक रेझोल्युशन काडपाची मागणी ग्रामसभे वेळार वार्काच्या ग्रामस्थांनी केल्ली. पूण आजून पंचायतीन हो विशय कांय गांभीर्यान घेतलो ना. पंचायत कांयच पावल उबारना हे खातीर समाज वावुरपी वरन आलेमावान दक्षिण गोंयच्या एसपीक आनी कोलवा पुलिशेक पत्र दिलां अशें ताणें स्पश्ट केलें.
आरजी आणि मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकरा मदीं बरेच आरोप प्रत्यारोप जाले. पयलीं मंत्री सुदीन ढवळीकरान राजिनामो दिवचो, मागीरूच येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत मडकय मतदारसंघात जिखून दाखोवचे अशें आव्हान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे वांगडी खंयच्याय कामाक अडचणी हाडटात आनी लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री ढवळीकरान केल्लो. ताची सुटसुटीत जाप बेरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान दिल्या. उसगांव ते वाळपय वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडला. तशेंच अपघाताचें प्रमाण लेगीत वाडपाक लागला. फाटल्या दिसांनी अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान रस्तो दुरुस्त करून दिल्लो, पूण थोड्या दिसांनी परतून रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान सकयल्ल्या दर्ज्याचें काम केल्लें दिश्टी पडटा. ताका लागून थळाव्यांनी चतुर्थी पयलीं रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. कुमटा मालांतल्या हेगडे गांधी नगरात धवो फुल्ल असो हार सांपडलो. ताची लांबाय 9.5 फूट आसा. प्राणी मित्र पवन नायक हांणी ताका रानांत सोडले. कुमटाच्या हेडगे गांधी नगरात एका घराकुशीक हो धवो हार सांपडलो. धवो फुल्ल हार सांपडपाची कुमटा वाठारांतली ही दुसरी खेप. पोरू 5 फूट लांबायेचो धवो हार कुमटा मिरजान वाठारांत सांपडिल्लो. धवो हार ही वेगळी प्रजाती न्हय. सोरपाच्या आंगातले रंगद्रव चड उणे जाले जाल्यार तशेंच पेलेपीन पिगमेंटाच्या उणावाक लागून ताचो रंग जो आसा तो धवो पडटा अशें प्राणी मित्र सांगतात. अशा सोरपांक खंय भिवपाची गरज ना अशें सोरोप दिसल्यार रान खात्या कडेन संपर्क करचो असो उलो प्राणी मित्र पवन नायक हाणें मारला. गोंयचो फामाद रांगोळी कलाकार आकाश नायक आनी ताच्या विद्यार्थ्यांनी मेळून बोरयेच्या साईबाबा देवळाच्या प्रांगणात 60 फुटाची एक व्हडली अशी साईबाबाची रांगोळी घातली. सुंदर सोबीत अशी रांगोळी घालपाक सुमार 2 दीस तशेंच 350 किलो रांगोळी लागली. व्हडली अशी सुंदर सोबीत रांगोळी पळोवपाक मुद्दाम म्हणून येवचें अशें आवाहन देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी कलाकार आकाश नायकान केल्लें. वाळपय शारांत गांवठी भाजयेंची आवक वाडल्या. शुक्रारा व्हडा प्रमाणांत वेगवेगळ्या तरेच्यो गांवठी भाजयो रस्त्या कुशीक विकपाक बशिल्ल्यो. 11 प्रमाण चिबूड आनी हेर भाजयांची दर आसा. श्रावण म्हयनो आशिल्ल्या कारणान लोक भाजी घेवपाक गर्दी करतात. पावस गायब जाल्ल्यान शेतीचेर व्हड परिणाम जाल्लो अशी भिरांत उक्तायल्ली.